आरोप केल्लो आसा ताणें एक लक्षांत घेवपाक जाय की कला अकादमीच्यो स्ट्रेंथनिंग रिन्युवेशनाच्या कामाचो एस्टिमेट कला अकादमीन करूना किंवा डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चरान करूना. तो एस्टिमेट केल्लो आसा बांदकाम खात्याच्या अंतर्गत जाल्लो आसा आणि ज्या गोष्टी खातीर एक स्पेशलायज्ड एजन्सी आमी नेमिल्ली आसा जेका अनुभव आसा. कारण जर आमी टेंडर जर काडलें आनी ताका कॅबिनेटान युनॅनिमसली अप्रुवल दिल्लें आसा. कारण स्ट्रेंथनिंग एंड रिनोवेशन हें काम करप हे खूब महत्वाचें आसा. कारण कोणी जर कॉन्ट्रॅक्टर जर आयलो त्याच्या संदर्भात टर्म्स एंड कंडिशन्स जी आसात ताका गॅरंटी कोण कितलो दितलो ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी पळयलेल्यो आसा. फाटल्या इफ्फीच्या वेळाचेर म्हणू नाका फाटले 3 फावटी ह्या कला अकादमीचें रिनोवेशन जाल्लें आसा. पूण जो प्रश्न आमकां सतयता खास करून जो स्लॅब जो लिकेज जो जाता आणि मेन ऑडिटोरियम बाकी सगळे सराउंडिंग जे फ्लड येवन ताजे भितर उदक भरतात हो प्रश्न अजून पर्यंत कोणूच सॉल्व करपाक शकले ना. आणि म्हणूनच एक स्पेशल एजन्सी जेंका आमचे मुंबईचे जे गोवा सदन जे आसा तें सुद्दां काम ह्या एजन्सीन केल्लें आसात. हे रेकमेंडेशन जे आसा ते PWDच्या अंतर्गत आमकां आयिल्ले आसात आणि त्याच नंतर आमी ह्या एजन्सीक अपॉइंट केल्लो आसा. हांव हांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता जो भ्रष्टाचाराचो जो आरोप तांच्यांनी केल्लो आसा जाल्यार तांच्यांनी RTI ऍक्ट आसा ते RTI ऍक्टाच्या अंतर्गत ज्यो काही गोष्टी तुमकां मागपाक जाय त्यो तुमी मागून घेवच्यो. आणि ताणें म्हणिल्लें आसा इन्स्टेड ऑफ 40-50 कोटीचें काम जे आज आमी कला अकादमीचेच खर्च करतात ते आमी 10 कोटींनी ते जावपाक शकता. अशे जर कॉन्ट्रॅक्टर किंवा कन्सल्टंट जर कोण जर आसात जाल्यार तेणी आपले इंट्रेस्ट दाखयचो. जे आमचे स्पेसिफिकेशन्स जे आसात की ते आमचे शेड्युल्ड आयटम जो त्या कला अकादमी कितें करपाक जर जाय आमकांय ताचो फायदो जातलो न्ही. पूण एक गोष्ट काम कोणूय करपाक शकता पण ताची गॅरंटी ही खूब म्हत्वाची आसा. ह्या जो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो सगळ्यांक कारण ही पयशे जे आसात ते लोकांचे पयशे आसात. हे कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा किंवा कन्सल्टंट जो आसा तेणी ही हॅज गिवन अ 5 years गॅरंटी फॉर द मेंटेनन्स आणि 25 वर्सांचे तेणी आपूण बाकीचे सगळे गॅरंटी ताणें दिल्ली आसा. आणि अशा स्थितीन जर कोणी जर येता जाल्यार ताणें येवचें. जे कोण हांकां इन्स्टिगेट करता असे खूबशे लोक आमचे कडेन येयले की आमकां पत्रूय बरयलेलें आशिल्लें की आमकां डोनेशन घेवपा खातीर तुमी अलाउड करचे ह्या कला अकादमी खातीर. म्हणजे डोनेशन घेवन हे अनऑथरायज्ड पर्सनाक एक गव्हर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी जी आसात जी डोनेशन घेवपाक हांकां आमी हें करपाक शकतात ना. म्हणजे हांकां आपले पोस्कोटे भरपाक आशिल्ले हांकां एक्सपोज करपाक हांव शकता. दुसरी गोष्ट आसा जे शिवसेनेन जो ताणीन जो स्पोक्सपर्सन जो आसा किंवा कामत जो आसा ताणें जे एक आरोप केल्लो आसा ताणें आमच्या कला अकादमीचे एका स्टाफाचेर विजिलन्स इन्क्वायरी खातीर हें केल्ली आशिल्ली. फॉलोअप काय झालं ना. म्हणजे हे फक्त ब्लॅकमेलिंगाचो हो प्रकार जो आसा त्यांची बॉल्सां भरली म्हणून हे सगळे विड्रॉ करपाचे किंवा ते थंड करपाचे. पण त्या मनशाक हांवें रिलीव केल्लो आसा कारण तेजी विजिलन्स इन्क्वायरी आसा बाकी सगळे तेगेले विशय आहा हे सगळ्या सुद्दां केल्ले हें गोविंद गावडेन केल्लें आसा. म्हाका एकूच सांगपाचें आसा की कला अकादमीची स्थिती परिस्थिती कशी आसा ते फक्त मिडियाक आणि प्रिंट मिडियाक म्हणजे पत्रकारांक हेजी बरी पैकी वस्तुस्थिती खबर आहा. ह्या लोकांनी जर कितें जर आसा इश्यू जर आसा जाल्यार कला अकादमीचे हांव जेन्ना आसा हांव सगळ्यांत मोस्ट एक्सेसिबल मंत्री आणि आमदार आहा. तुमी येवचे पूण लोकांची दिशाभूल करची न्ही ही म्हणजे तांकां शिटकावणी आहा. कारण शिवसेनेची फाटलो जर आमी हें जर पळयलो हिस्ट्री जर पळयली जाल्यार हेंच्यांनी फक्त एक्स्टॉर्शन धमकी दिवप हें दिवप कोणाक ब्लॅकमेलिंग करप RTI ऍक्ट घालून ब्लॅकमेलिंग करप हीच तांची वृत्ती आसा हे मुखार व्हरता. ज्या लोकांक एक पंचायतीची इलेक्शन लडपा खातीर ते 4 मतां घेवन पयलू दाखयची आणि मागीर पार्टी लेवलाचेर आपूण तें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचें आणि मागीर हे लोकांनी उलयचें की म्हजे शिवसेनेचे जे कोण स्पोक्सपर्सन जे आसा तांकां म्हजें चॅलेंज आहा. पार्टी नांवाचेर पार्टी कितें करता पार्टीचेर हांव केन्ना उलयना. पार्टी नांवाचेर तुमी जे आज कितें चलयलें आसा पत्रकार परिशद घेतल्यो म्हणून काम जावपाक शकना. तुमी बरें कितें आसा तें काम करचें हो म्हाजो तांकां निर्वाळीचो सल्लो आसा. आणि खरीच जर तांकां जर चॅलेंज म्हाजी तांकां आसा ह्या शिवसेनेन तो कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टराक उबो करचो आणि जे कन्सल्टंट जो आसा आमी आज अपॉइंट केल्लो आहा तेजें काम जें कशें आसा तें तुमी पळोवचें. दुसरी गोष्ट IIT मुंबई जी आसा तांकां आमी थर्ड पार्टी कन्सल्टंट म्हणून अपॉइंट केल्लो आसा फक्त स्ट्रक्चरल कामा खातीर. इट इज नॉट ऑर्डिनरी दॅट की कन्सल्टंट आमचोच आसतलो
बाकीचे सगळे PWD एक्झिक्युटिव्ह एजन्सी जी असतात ती हे काम मॉनिटर करता. कला अकादमीच्या चेअरमॅनाचेर किंवा गोयचो मुख्यमंत्री जो आसा तेजेर भ्रष्टाचाराचो आरोप करून काय तुम्ही साध्य करपाक शकना. तुमकां कितें जर जाय जाल्यार तुम्ही PWD RTI एप्लिकेशन फायल करचें आणि इन्फॉर्मेशन घेवचें. 8 दिसांचो वेळ दिता. जाता कापास्ताद जर आसा आणि शिवसेने जर खरोच महाराष्ट्रात असे खूपशे कन्सल्टंट आहा, येया, इन्व्हाइट करा, घाला विषय. आमकां जर हांगां जर 30-40 कोटी जर वाचता जाल्यार सरकाराचे तिजोरीचे पयशे वाचतले न्ही. पण टर्म्स अँड कंडिशन तुम्ही गॅरंटी बॉन्ड हे सगळं तुमकां सायन करचे पडटले. असं जाल्यार कोण घेवन येवचो. हे चॅलेंज करून तेणी स्विकारची. इतल्यान म्हजे शिवसेनेक आव्हान आसा.